दिवचलच्या बाजारात रस्त्याकुशीक अतिक्रमण करून बसपी भाजी विक्रेत्या आड पालिकेन परत कारवाय केली। फुटपाथ आणि रस्त्याकुशीक बसपी विक्रेत्यांक पालिकेन थंयसरल्यान धांवडायल्यात। दिवाळेच्या बाजारा वेळारच ही कारवाय जाल्ल्यान विक्रेत्यांमदी नाराजी पातळ्या। विक्रेती बायलां पालिकेत वचून मार्केट निरीक्षकाक मेळ्ळी। ह्या विक्रेत्यांनी आपले म्हणणे तांचे मुखार दवरले। कोर्टाकडल्यान दिवचलच्या बाजारात बसपी रस्त्याकुशीकच्या विक्रेत्यांचो आंकडो वाडिल्लो। ह्या विक्रेत्यांक लागून येरादारीक अडचण जाताली, तश्यो कागाळी वाडिल्ल्यो। सोमारा सकाळी पालिकेन कारवाय करतना रस्त्याकुशीक बसपी विक्रेत्यांक उखल्ले। ह्या विक्रेत्यांची आता बाजारातल्या गणपती पूजन माटवांत व्यवस्था केल्या। आमकां कायमस्वरूपी जागा दियात अशी मागणी ह्या विक्रेत्यांनी केल्या। मजगती सध्या पयलींचे सुवातीचेर बसात, मात येरादारीक अडचण करू नाकात अशें पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी विक्रेत्यांक सांगले। ताच्या उपरांत निर्माण जाल्लो गोंधळ निवळ्ळो। आम्ही आता पोट भरपाच्या खंय आमकां परमनंट सारको बसोंकच जागो दिया। भितर आमचे आता एवढ्यो अडचणी भितर देवाची जागा बसपाक जावचें ना सारकें। आनी आतां लोक 4 येवन कापीत घालतले, आमी येतले 8 गाडी आमकां 8 पावतली। तेज्या पयलीं आमी काय पावूंक शकना, आमच्या भुरग्यांचें सगळें करून आमकां येवचें पडटा। आमकां काय सारकीच जागा जायी अशी हे तशें आमकां सारकीच जागा दिया। सगळे जेवण सगळे करून आमकां इस्कॉलेच्या भुरग्यांक निबोवन आमकां बाजाराक घेवन बसात। तेज्या वरसून आमी भुरग्यांक शिकयता काय सगळें, आमी कशी शिकोवपाची काय आतां बसोकच ना। आतां येपार घेतलो तो तस्सो आसा, सकाळच्यान बोनी करूंक ना, तशें आमचें सगळें आहा घेतला तशें। कोण घेव आमाडे काय आमी हांगा खंय नाचोकच उरली सकाळच्यान येवन। म्हणजे तुमकां कायमची जागा जाय? आमकां कायमची खंय जागा दिया। आमची मागणी भितर भाजी सोंपना भितर सोंपता गो भाजीपालो भितर बाबा येना को। तुमकां जागा खंय जाय? जागो तुमी दिता तसो बसता, पोटा खातीर येता आमी। म्हणजे ते आता ते गणपती पुजता ते माटवण तुमकां भितर आतां भायलो लोक बरे बाबा येता, चिक्कोसो कोण घेवन हाडटले, माडी हाडटले, फुलां ओततले। आमकां म्हणटले आमचो जागो तुमी उठा, आमकां उठचे फुडें गोंय कारा। आता तुम्ही म्युन्सिपालिटीन गेले ते कितें सांगले तुमकां? तेव्हा काय म्हणटा तिथे आयको जाय आतां कितें वयता आमी। कल्ली न्हू रस्त्या कुशीक बसता म्हणून, आनी मार्केटान गणपती पुजता त्या मंडपान गेल्यात, तुमची कितें डिमांड आहा? आमकां मंडपान बसपाचें ना, खंय गिरायक एक तर गिरायक वताना आमी भाजी घेवन घेवन कुसोन उडयता। आनी तांकां आतां कमिटी आमकां बसोंक दिना, तेंचे हें आसता ग्रूप महिला मंडळाचे कितें स्टॉल लागता, गणपती पुजता ते आमकां बसपाक खंय गावचें ना। फाल्यां आतां रजा काडयतले आमकां एक तर म्युन्सिपालिटीन खंय तरी जागो दिवपाचो बसोंक, स्ट्रेट व्हरून दिवपाचो कायम कायम हो। आनी सगळ्यांक रस्त्यार खंय खंय बसता आमी तितक्यांक सगळ्यांक खंय कोणाक बसोंक दिवपाचें ना, तितल्यान आमच्या म्युन्सिपालिटी कडेन। आता ते गणपती पुजता त्या मंडपान जर बसलेले गिरायक ना? गिरायक ना, आमी बसली ह्या नादी सगळी भाजी न्हू काडून काडून भायर उडोवं लागली, मग ती गिरायक भितर वचना। आनी अशे लोक बसता तांकां गिरायक जाता। आता तुमची भूमिका कितें आहा? आमकां खंय तरी जागो दिवपाचो म्युन्सिपालिटी कायमचो? कायमचो सगळ्या इटी कडेन। साधारण तुम्ही कितली जाणां आहात? आमी आतां कोर्टा कडेन बसता तो लोक आहा, सगळो लोक आहा ते बँके कडेन बसतालो, सगळ्या लोकांक घालून आमकां खंय बसोवपाचें, तेजे कडेन खंयचो जागो दिवपाचो। इतल्यान आतां कितलीशीं वर्सां आनी पळयता हांव, पूण तेजे एकदां हें जायना तेंचे 2 दीस ती करता, लोकांचें सामान व्हरता उडयता व्हरून व्हरता आनी आमकां परत जागो दिना ती, परत आहा खंय रस्त्यार बसता लोक। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।